सगळ्यांनी तारीची घेऊन सोडतो. पूजा ही वास्कोन खूप तेंपासून चालू आसा आनी बायणां भितर गर्दी खूब जाताली म्हणून जेन्ना ते एक 5-6 वर्सां पयलीं आमचे कडेन आयले की छठ पूजा आमकां हांगा सकाळी फुडें काळोख आसता काळखान आमकां दिसना तेन्ना हांव मिलिंद सराक एप्रोच जालो आनी मिलिंद सरान म्हाका एक फूल सपोर्ट दिलो की तूं फुडें सर आनी हें कर आनी तांचे जितले प्रॉब्लेम्स आसा ते खंय तरी तांची पूजा विघ्न पडपा जायना अशें तूं घडोवन हाड म्हणून. सो आज हे 6वें वर्स आमी ही पूजा करतात आनी आज उमेद जाता पळोवपाक की आज उत्तर भारतीयच न्ही तर गोंयकार पसून आज ही पूजा करतात म्हणजे आमच्या देवाची सूर्य देवाची ही पूजा आसा आनी जेन्ना सगळे एकामेकाक मेळून आमी गोंयान रावन अशी पूजा करतात तेन्ना खूब आनंद जाता. एका भाईचारा म्हणटा जो हातून आमी सगळे वावुरतात तेन्ना सगळ्यांक छठी मैयाचो आशिर्वाद सगळ्यांक आसचो आनी हाज्या फुडें पसून व्हडल्या हातून आमी करपाची जी इच्छा आमची आसा ती पूर्ण जावची. सगळे म्हणजे उत्तर भारतीय तशेंच गोंयकारांक छठ पुजेच्यो शुभेच्छा. देव बरें करूं. छठ मैया की बोलो, छठ मैया की बोलो, छठ मैया की. आज एक बरो खुशालो दीस उत्तर प्रदेशी आमचे भाव आनी भयणां सबंद देशान छठ पूजा मनयता. सूर्याची पूजा आज सांजची संध्याकाळी सूर्यास्त जाताना तांची संक आनी दुसऱ्या दिसा सकाळी संक पूजा करता. त्यांचो एक व्रत आसता, व्रत दवरता आनी उपासय दवरता. ते आयकला त्या प्रमाणे ते 48 वरां 2 दिवस पाण्याचो ड्रॉप ते व्रत करता जेणे करून देवा कडेन ते आपले आराधना करता की आमकां बरें आयुश्य आरोग्य सगळ्यांक भरपूर दिवचें. आयज ह्या छठ पुजेक आमी हांगासर हाजीर आहा. आमचे सगळे कावन्सिलर आहा, आमच्या मध्ये आमचो राजीबाब आहा, लिओ आहा, रामचंद्र कामत आहा, कावन्सिलर आमचे सगळे मित्रमंडळी आनी आमचे सगळे ह्या भागांतले आमच्या एरियांतले म्हाका दिसता कुठ्ठाळे पासून हांगा पर्यंत गेल्ले आमचे सगळे उत्तर भारतीय जेंच्या खातीर आमी गेल्या 4 ते 5 वर्सां ह्या पुजे खातीर आमी तयारी करून दिता. पण त्यांची संख्या ती पयली ज्या उमेदीन आनी ज्या देवाच्या विश्वासान तो मनयलाय म्हाका देवा कडेन तांकां अशेंच खूब आयुश्य आरोग्य दिवचें सगळ्या लोकांक. कोविडाचो प्रोटोकॉल मेंटेन करून तेंच्यांनी हो कार्यक्रम घडोवन हाडला. असो प्रोटोकॉल मेंटेन करता. फाल्यां सकाळी परत ते 4च्या हांगा येतले 6 पर्यंत त्यांचो कार्यक्रम सोंपतलो आनी ह्या कार्यक्रमाक सगळे आमच्या कावन्सिलरान मेळून बरो हातभार लायलो आनी तेंचे कार्यकर्ते कोण आहा तेंच्यांनी बरो सपोर्ट केला. कार्यक्रम प्रत्येक वर्सा वाडत आसा. म्हाका दिसता हांव स्टार्ट केल्लो 5-6 वर्सां पयलीं आमी तेन्ना ह्या भागात एक 1000भर लोक येतालो. आयज पयलो जाल्यार 7-8 लोक हांगा जमला. अशाच उत्सवान आमी हेच्या फुडें हे कार्यक्रम घडोवन हाडटले. तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसांचे खूब खूब शुभकामना. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. बोलो, छठ मैया की बोलो, छठ मैया की. Igual,